न्यूज का शिकले पेट्रोल म्हाका हांगाल्यान फोन केल्लो की सगळो पेट्रोलाचो वास येता म्हणून उदकाचो आनी हांगा सगळे घरांनी बोरींग आसा ते बोरिंगांतल्यान बीन सगळें येल्लो आनी पेट्रोलियम असो वास येता म्हणून कंप्लेन केल्ली. मागीर राती हांव हांगा आयलें. राती आयलें जाल्यार म्हाका तें कळ्ळें ना. आतां सकाळीं परत आयलें जाल्यार सगळो शेळो जाला आनी आतां तुमी पळयलां आसतलें लायव्ह पेट्रोलाक हेका उजो पेटलो उदकाक. सो हे खूब डेंजरस आसा आनी इतलेंच न्ही तर व्हाळ आसा पळय सगळे व्हाळ व्हांवता ते व्हाळांतल्यानूय बीन सेम केमिकल वयता. सो आतां बायोडायवर्सिटी तांकांय हें केलां आनी आतां लेटरय केल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थाक. सो तांकां हे सॅम्पल व्हर आनी लेट देम टेस्ट आनी कितें तरी हेजेर एक्शन घेवपा जाय. डिजास्टर मॅनेजमेंटाक ना पूण आतां जस्ट नाव वी सॉ आतां उजो पेटलें पयलें न्हू वील हॅव टू इन्फॉर्म देम ऑल्सो. कित्याक म्हाका दिसता खंय तरी लिकेज जाता वयल्यान लायनी पेट्रोलाच्यो नाफ्ता कसली कसली लायनी गेल्या. सो म्हाका दिसता थंयच्यान खंय तरी लिकेज जाल्यान भितरल्यान येवन ते बांयक आयलां अशें दिसता म्हाका. सो लेट अस सी कशें कितें करपाचें तें पळयता. 2-4 दीस मायज जाले वास येता आनी हें उदक आमी यूज कोत्ताय तें यूज करून मागीर तेका वास येवपा लागलो. म्हणजे आमी सोमतें मागीर बंद जालें लायन घेयली आमी ती लायन दिली तांकी ती खंयची आयज फाल्यां काल फाल्यां फाली केलेली. आनीक मागीर हांव एकूच चिंता इतलें जाय अशें म्हाका दिसोंक ना. तें चोवपा सारकें म्हाका दिसता आख्खें सगळें घेवन कोण जाणा जाता. म्हाका दिसता म्हणजे हें लोकांक भायर काडपाचें. काल म्हाका कळून येयलें म्हाका लोकलजान सांगलें की वास येता ऑफ डिझल इन द वेल. सो आयज सकाळीं हांवें आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीक मॅसेज धाडली and we said we'd better go and inspect. So somehow due to some other urgent works at the Panchayat, the secretary and the others were unable to come. So in the meantime, in the afternoon, I got a call from the Panch of this area, Neelam Naik. So I hurriedly came over here. Go to see, I expected some water from the well. आनी वास येवपाक लागलो सामको पेट्रोलाचो. हांवें म्हणलें मातशें धाडून पेट्रोलियम उर्स लागलो ताका. This is going to be major disaster in the whole of Dabolim, and you should warn all the families first of all to be cautious about this and not to light fire anywhere close by in their cooking next to any wells over here. Until and unless this is resolved by authorities, by the health department, by the pollution control board and the panchayat. Disaster management has to take part in this because this is going to be a major disaster in the whole village of Dabolim and across the village of Chikalim. And I believe, just speaking to somebody else over here, that even wells at Bogmalo, Chikolna are also affected. I just came to know over here while speaking to one resident from Dabolim. But even then, this has to be taken up on a war footing by the authorities, and they should take so much cognizance of this matter and look after this matter even at Chikolna and Bogmalo.